सो हांगसर न्हय सद्या एक जाल्लें आसा आनी मम्मी जेवण घेवन घरा कडेन वयता म्हटलें तांकां दिवपाक. सो आतां हांवूय वयतलें म्हटल्यार घरा कडेन वयतलें. सो गायज दनपारचें न्हय एक जाल्लें आसा आनी तेच बरोबर तुमी पयलेच आसतलें मम्मी सद्या घरा कडेन गेल्या, हांवूय बीन वयतलें. आनी आयज एक्चुली न्हय सुताची पुनव आसा. सो आयज खूब जाणां गोडधोड करतलीं म्हटल्यार थोडीं जाणां म्हणटा तशी पातोळी बीन करता आसतलीं. थोड्यांगेर पातोळे आसता आनी थोड्यांगेर गोड अशें आसता. सो आमगेर आयज गोड आसा. सो तुमकां न्हय इन शॉर्ट अशें सांगता म्हटल्यार आमी सुताची पुनव कशी कितें सेलेब्रेट करता ती. गोड तर आमी करतातूच, त्याच बरोबर न्हय एक्चुली आयज आमी सुताची पुनव सेलेब्रेट करता आनी काल जे आसा न्हय ते जानिये बीन घालतात. म्हटल्यार आमच्या देवळान बीन न्हय कालच्या दिसा जानिये घालतात आनी आयच्या दिसा जे आसा न्हय ते आपापल्या घरान अशें देवाक घालपाचे आनी त्याच बरोबर जेंट्स जे आसा न्हय ते बीन जानिये घालता. सो तुमकां कळ्ळें आसतलें जे जानिये बीन घालता तांकां कळ्ळें आसतलें म्हणजे कशें कितें सेलेब्रेट करता ते. तरी बट तुमी कशें कितें सेलेब्रेट करता हें म्हाका कमेंट करून सांगा. गोड हे करतातूच प्लस जानिये बीन घालप. सो अशे तरेन आमी सुताची पुनव जी आसा ती इन शॉर्ट अशी सेलेब्रेट करता. आनी त्याच बरोबर सगळ्यान पयलीं मम्मी जेवण घेवन घरा कडेन गेल्या कारण एक्चुली न्हय म्हणटा तशें आमगेर जें काम करपाक आसता न्हय तांकां आयज मम्मीन स्पेशली सांगलेलें की तुमी जेवण बीन डबो स्पेशली घेवन येवं नाकात कारण आपूण दिता म्हणून. म्हटल्यार मदीं मदीं आमी दिता ताका लागून मम्मी सद्या गडबडीन गेले. सो तिका म्हटलें तूं वच हांव येता म्हटलें व्हिडिओ बीन स्टार्ट करता. सो थंबनेला वचून तुमकां कळत आसतलें आयचो व्हिडिओ कितें रिलेटेड आसा स्पेशली आनी परत सांगूं नाका. सो तुमकां कळटलेंच सद्या हांव घरा कडेन वयता म्हणटा तशें आनी खुबश्यो गोश्टी तुमकां आयज पळोवंक गावतले. हो व्हिडिओ जो आसा तो स्कीप करूं नाकात. आनी त्याच बरोबर तुमी सुताची पुनव आसता तेन्ना कितें अशें गोड करता, पातोळी करता या कितें करता हें कमेंट करून सांगा. म्हटल्यार आयचो व्हिडिओ जो आसा तो रेसिपी ना मागीर म्हणटा तशें डेली ब्लॉग ना, मातसो वेगळो आसा, घरा रिलेटेड आसा जो तुमकां फुडें कळटलो. सो स्कीप करूं नाका, फूल व्हिडिओ पळयात आनी त्याच्या मागीर म्हाका कमेंट करून सांगा कसो आसलो तो. ओके सो चला आतां घरा कडेन या आनी घरा वचूनच सांगता तुमकां सगळे डिटेल्सान म्हणटा तशें. ओके कारण मम्मी गेले म्हटल्यार मम्मी पावली सुद्दां आसतली, म्हाका मातसो लेट जातलो. ओके तर चला. सो हांवूय आतां घरा कडेन वयता, मम्मी पावली आसतली आनी म्हाज्या हातीन हे पळयात हें आसा थोडें थोडें व्हरोन दिता हांव सामान. सो चला या घरा कडेन. ऑलमोस्ट पावले हांव घरा कडेन येवपाक टायम लागना ना, रोखडें पावोंक जाता. हे पळयात. सो हांगसर सद्या कपडे बीन सुकतात. मातशें अवॉयड करात कारण काम चालू आसा न्हय ताका लागून सगळी कडेन आमचें सामान जें आसा न्हय तें अशेंच आसा, भायर भायर पडलेलें आसा. हे पळयात पडलेलें म्हटल्यार दवरलेलें आसा. सो चला घरान वयता. येयलो वांगडा येयलो तो येवंकूच जाय. सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली, सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर एक्चुली न्हय आयचो व्हिडिओ स्टार्ट करपाक भरपूर असो लेट जालो, मातशी गडबड. मेन म्हटल्यार न्हय लायट ना आमची आनी त्याच बरोबर आयचो व्हिडिओ जो आसा तो म्हटल्यार घरा कडसून स्टार्ट करता. म्हटल्यार म्हाज्या घरा कडसून. एक्चुली खूब जाणां एक्सायटेड आसली की सुप्रिया खंय मेरेन तुजें काम पावलां घराचें दाखय म्हणून, कारण हालींच्या दिसांनी तूं दाखयत ना. तर खरें सांगूंक न्हय जाल्यार टायमूच पॉसिबल जायनासलो आनी काम चालू आसतना घरा कडेन म्हटल्यार भितर येवप न्हय एंट्री सुद्दां तितली नासली कारण टायल्स घातले काय मागीर तेचेर चलोंक बीन गावना न्हय ताका लागून वेगळी एक हे. आनी तेच बरोबर म्हटल्यार आयज दाखोवया की एक्झॅक्ट घराचें काम खंय मेरेन पावलां, कितल्या मेरेन पावलां. आनी स्पेशली लास्ट टायम हांवें किचनाचें दाखयल्लें पळयात की सद्या स्टार्ट जाला म्हणून, तेच्या मागीर दाखोवंकूच नासलें की टायल्स बीन बसोवन जाल्या म्हणून. सो म्हज्या एका सबस्क्रायबरान विचारलेलें सुप्रिया दाखय न्हू, सस्पेन्स दवरूं नाका म्हणून. सो आयज फायनली दाखयता. सो आनी त्याच बरोबर सद्या हांगसर काम चालू आसा. सो सिस्टमॅटीक अशें कांय ना कारण सद्या काम चालू आसल्या कारणान ही कंडिशन अशी आसा. सो तुमकां दाखयता थोडे फारशें कितलें काम जालां तें. ही पळयात मम्मी हांगसर बसले. सो हाय करता तुमकां. आनी एक्चुली आमच्या आयज लायट ना न्हय सो ताका लागून व्हडलें अशें काम चालू ना कारण लायटी वचून टायल्स बीन वचोंक गावना न्हय ताका लागून. सो दाखयता तुमकां एक्झॅक्ट कितल्या मेरेन काम जालां तें. आनी हो पळयात वाज हाडटा कितें रे आमी येयली न्हय सो तोय बीन येयलो. ओके तर चला ते जेवता म्हणसर तुमकां दाखयता एक्झॅक्ट कितल्या मेरेन जालां आनी तेच्या मागीर घरा वयता. सो गायज आतां हांगसर हांव न्हय वॉयस ओवर करता
तर हांगसर हे पळयात, हे आमचो एंट्रन्स आसा, म्हटल्यार फाटलें दार म्हणू शकता तुमी, फाटल्या दाराचो एंट्रन्स आसा. तेच बरोबर हांगसर आमी एंट्री मारल्या उपरांत ही गॅलरी आसा. गॅलरीन सद्या कपडे बीन हांगसर सुकता, सो अवॉयड करा, कारण ते टायल्सांचेच बीन कपडे आसा. तेच्या उपरांत हांगसर न्हय डायनिंग टेबल रूम आसा, तेच्या सायडीक हॉल आसा, म्हटल्यार ते जेवपाक बसले भायर त्या सायडीन हॉल बी आसा. आनी तेच बरोबर हांगसर आतां आसा तो म्हटल्यार किचन. सो हो पळयात, हो आमचो किचन आसा. किचनाच्या म्हणटा तशें रायट सायडीन न्हय टॉयलेट बाथरूम एटॅच आसा. तर अशे तरेन हांगसर न्हय टायल्स बीन बसयल्ले आसा, पळोवंक शकता तुमी. म्हटल्यार ओवरऑल काम बरे तरेन पेंडींग आसा. फकत हांगसर किचनाचे टायल्स बीन बसयल्ले आसा, पळोवंक शकता तुमी बरे तरेन. जे हांवें सिलेक्ट केले म्हाका जाय आसले ते प्रमाणे हांगसर हांवें बसोवन घेतले. तेच बरोबर ही जी वॉल दिसता, म्हटल्यार भिंत दिसता पळयात, थंय वॉश बेसीन बीन येतले, त्या फूल भिंतीक हांवें टायल्स बसोवन घेतले, कारण म्हाजे मायंडान तशें आसलें. हो जो पार्ट दिसता थंय इनकम्प्लीट आसा, थंयूय बसोवपाचें आसा. सद्या आयज लायट नासल्या कारणान थोडें काम जें आसा तें करपाक गावना. हांगसर जें दिसता थंय वॉश बेसीन येतले, सो होय बीन म्हाज्या मायंडान प्लॅनिंग आसलो मातसो डिफरंट कितें तरी करपाचें म्हणून. आनी हांगसर अशे तरेन हो आमचो किचन जाल्लो आसा, पळोवंक शकता बरे तरेन स्पेस आसा. तेच बरोबर जी हांवें तुमकां बॉर्डर दाखयल्ली हांवें हाडल्या, म्हाजो मातसो मायंडान वेगळी आसा म्हणून पॅटर्न असो, तर ही आसा ती. अशे तरेन हांगसर हांवें ग्रेनायटाक म्हणटा तशें बॉर्डर लावन घेतलेली आसा. आनी हे पळयात अशे तरेन हे टायल्स आसा. तेच बरोबर हो आख्खो किचन आसा, पळोवंक शकता. आनी कॉर्नराकूच हांवें जी आल्मार करून घेतल्या स्टोरेज म्हणून, हे आसा आमचे डायनिंग टेबल रूम म्हणटा तशें एंट्री करप. तेच्या मागीर हांगसर टॉयलेट बाथरूम एटॅच आसा, तेका फूल टायल्स बसोवन जाल्ले आसा. भरपूर दीस जाले म्हटल्यार टायल्स बसयले हेका, म्हाका तुमचे बरोबर शेअर करूंक गावूंक ना. सो हे पळयात अशे तरेन ह्या पॅटर्नान हांवें टायल्स हाडलेले. रियलान सांगपाक गेल्यार न्हय बेस्ट दिसतात, म्हटल्यार आतां ऑन कॅमेरा म्हाका तितलें खबर ना. सो हो पळयात टॉयलेट बाथरूम सायडीकूच आसा. तेच बरोबर हो किचन, किचनान खूब बरे तरेन स्पेस आसा. तेच्या मागीर हांगसर एंट्री मारल्या उपरांत हे पळयात हो जो आसा तो किचनाचो डोर आसा. तेज्या भितर गेल्या उपरांत डायनिंग टेबल रूम. तेच्या मागीर हांगसर जे टायल्स बसप सद्या चालू आसा, सो फुडें वचोंक गावना. आनी हांगसर आमचो देवारो येतलो. सो हो पळयात लाकडी देवारो बीन म्हाका नाका आसलो, म्हाका ग्रेनायटाचोच जाय आसलो, तेका लागून ह्या पॅटर्नान हांवें प्लॅन केल्लो आसा. तेच्या मागीर हॉलांतले आनी बेडरुमांतले टायल्स जे आसात ते चड टायम जावंक ना, म्हटल्यार 2 दिसूच जाल्ले आसा बसोवन. सो सद्या अशे तरेन आसा, पळोवंक शकता तुमी. सो अशे तरेन इतलें काम तर सद्या चालू आसा. भरपूरशें काम सांगपाक गेल्यार पेंडींग आसा. डोर बीन लावपाक जाय, विंडो बीन लावपाक जाय. तर गाईज चला आता आमी घरा कडेन या. सो थोडे फारशे तुमचे बरोबर शेअर केले काम कितले मेरेन जाला ते. आनी तेच बरोबर सोमतीच न्हय जेवणाची आयदनां बीन घेवन येयले, म्हटल्यार न्हय सांजची मागीर चाव दितना बरी पडटा न्हय डबे बीन. सो तेका लागून आतां तुमी पयलेच आसतलें घराचें काम जें आसा तें कितले मेरेन जालां, टायल्स म्हणटा तशें कितले मेरेन जालां. आनी तेच बरोबर खुबशीं म्हणटा तशी तुमच्या मनान क्वेरी आसतली घरा रिलेटेड, अरे आता चवथ येयली तरी सुप्रियाच्या घराचें काम जावंक ना. सो खूब जाणांच्या मनान प्रश्न पडलाच आसतले न्हय. सो थोडे फारशे प्रश्न जे आसा ते हांव आतां फुडें क्लियर करता, म्हटल्यार एकदां घरान वयता आनी घरान वचून बसोन उलयता तुमचे बरोबर. म्हटल्यार सद्या वेदर दाखयता. सो 2-3 दीस जाले बरें आसा, पावस बी ना, काळो करून करून आसता. सो हो पळयात. सो चला घरान वयता, बसता सुशेगाद, मातशें उदक बीन पिता आनी मागीर थोडी फारशी जी क्वेरी आसा, प्रश्न आसा तुमचे ते क्लियर करता. ओके, तर चला आयदनां बीन पयली दवरता. बॅकग्राऊंड म्युझिक दी तयारी. सो गाईज तुम्ही ऐकले नाही आमची बॅकग्राऊंड म्युझिक कशी चालू असता ती बॅक कॅमेरा. ओ झालो सूर कामा. ओ हा. सो गाईज आता म्हणटा तशें तुमचे बरोबर जी क्वेरी आसा ती क्लियर करता. हॅरीचो सूर जो आसा तो चालूच उरतलो आनी सद्या लायट ना, तेका लागून मातसो फोकस हे जातलो. आता पळोवया लायट केन्ना येता ती. आनी एक दीस लायट ना म्हटल्यार भयंकर अशी गरमी जाता. एक्चुअली आमकां फॅन नाय,
कंटिन्युअसली जाय म्हटल्यार मागीर तो पावस असो कितलोय पावस असो कितली थंडी असो आमकां फॅन हो कंटिन्युअसली चालूच आसता आमच्या सगळ्या घरान फॅन. आता लाईट ना म्हटल्यार मातसो सुशेग. तर ओके तो टॉपिक आता सायडीक दवरया. तर आता खुबशा जाणांच्या मनात प्रश्न पडला आसतलो आणि खूप जाणां चिंता आसतली की सुप्रिया आता चवथ पावले घर अजून कंप्लीट जावना कशें कितें. सो एक्चुअली डिटेल्सान तुमकां फुडें जशें व्हिडिओ येतले तशें कळटले सगळें हांव शेअर करतलें डिटेल्सान. बट आता तुम्ही काम पयलेच आसतलें कितले मेरेन जाला ते कितले जावपाचें आसा ते. एक्चुअली बारीक बारीक काम म्हटल्यार कळना खुबशें काम आसा ते म्हणटात तशें डिटेल्सान जावपाक जाय. आणि आमचें काम जें आसा तें म्हटल्यार आमचो काकाच करता, नेबर काका करता. तुमी पयलेच आसतलें लास्ट व्हिडिओन बीन पयला आसतलें ऑलरेडी हांवें सांगलेलें एक्चुअली. सो आमचे टायल्सांचेंच काम न्हय बाकीचे जे काम आसा दारांचें काम आसा दारां लावप मागीर प्लंबरींग आसा प्लंबराचें काम आसा ते सगळे ओवरऑल काकाच करतलो. तर ऑल इन वन म्हणटा तशें सगळें काम काका करता. सो आमकां व्हडलेशें कांयच टेन्शन ना. म्हटल्यार आमचें आतां नळाचें काम आसतलें म्हटल्यार नळ फिटींग बीन करूंक जाय सो ते प्लंबराचें जें काम आसा तें काकाच करतलो. आतां डोर बीन लावपाक जाय दारां म्हणटा तशीं तेय बीन काकाच करतलो आनी ओवरऑल टायल्स म्हण आनी कितें म्हण तेय बीन काकाच करतलो. म्हटल्यार सगळीं जी कामां आसा ती काका एक्चुअली करता. आणि लास्ट टायम सुद्दां आमचें काम जाल्लें किचनाचें बीन तेन्ना सुद्दां म्हणटात तशें लायटीचें सुद्दां काम आमच्या काकानूच केल्लें. सो आमकां तें टेन्शन ना बाबा हे काम कोण करतलो ते काम करतलो आख्खे जे कामां आसात ते काकाच करतलो. सो एक टेन्शन ना. लायटीचें काम आसा तें बीन आमच्याच हांगासलो आसा तो करतलो. सो तेतून एक टेन्शन ना. हां काम जें आसा तें मातशें स्लो आसा कारण काकाचें काम जें आसा तें सुशेगाद करप आसा. म्हटल्यार फास्ट करप ना सुशेगाद करप टायम काडून करप. म्हटल्यार मागीर फुडें फ्युचरान टायल्स बसयले जाल्यार तेका त्रास जावपाक जायना अशा तरेन काकाचें काम आसता. आनी सांगपाची गरज ना काकाक सगळे डिटेल्सान हे करता. सो अशें आसा. सो बाकी आतां चवथ बीन येता खुबश्या जाणांचे मनान आसतलें की काम अजून जावंक ना चवथ लागीं पावली. सो हे जे प्रश्न आसा ते मागीर फुडें हांव क्लियर करतलें. बाकी बरे तरेन काम जाल्लें आसा. आतां थोडे फारशे चालू आसा आनी आयज तर लायट ना. आयज लायट ना म्हटल्यार परत तेंचो दीस जो आसा तो वेस्ट म्हणटा तसो. तरी बट जे भिंतीचे टायल्स आसा म्हटल्यार वॉश बेसिना कडले बीन आसा ते काका बीन क्लियर करून घेतलो. प्लस सद्या काम चालू आसा ते हे भरप सद्या कलर बीन भरतात पळय ते काम चालू आसा. बाकी किचन कशें कितें जालां हे कमेंट करून सांगा. जशें जाय आसलें जशें हांवें ठरयिल्लें डिसायड केल्लें की म्हाका म्हटल्यार म्हाज्या मायंडान जशें आसलें म्हाका किचन अशें जाय त्या प्रमाणे सारकें जाल्लें आसा. म्हाज्या हिसपान बेस्ट म्हणटात तशें बेस्ट म्हाका जाय तशें आनी म्हाज्या बजेटाक बसता तशें बजेटाक बसता त्याच प्रमाणे हांवें गोश्टी सगळे प्लॅन केल्ले आनी तशें तशें काकाक सांगलें. काकान म्हाका आयडिया दिली हांवें तेका आयडिया दिली. सो अशें करून हें सद्या चालू आसा. सो कळ्ळें आसतलें एक्चुअली हो जो व्हिडिओ आसा तो खूब दीस पयलींच हांव म्हणटा तशें तुमचे बरोबर शेअर करूंक सोदताली की खंय मेरेन काम पावलां. बट थोडे गोश्टी नाही पॉसिबल जायना टायम टू टायम. आनी घराचें काम बीन चालू आसता म्हटल्यार थंय खूब लक्ष दिवचो पडटा. कितें सोंपलें कितें जाय हाडूंक जाय कितें हें तें बारीक बारीक गोश्टी तुमकां खबरूच आसतलें. सो हो म्हटल्यार मुद्दाम तुमचे बरोबर शेअर करूया. खूब जाणां एक्चुअली वेट करतालीं. खूब जाणांनी म्हाका वॉट्सॅपार विचारलें सुद्दां सुप्रिया शेअर कर न्हय आमकां पळोवपाचें. सो फायनली शेअर केलें आयज. सो तुमकां कळ्ळेंच आसतलें. बाकी कितें क्वेरी जाल्यार कमेंट करून सांगा. तर सांगूंक गेल्यार खूब काम पेंडींग आसा लायटीच्या खुबाक. सो ते डिटेल्सान जातालें. आनी म्हाजे प्लॅन मेन म्हटल्यार वेगळे आसा खूब वेगळे आसा तेका लागून सद्या अशा तरेन काम चालू आसा. ओके सो गायज चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. धाकटो असो म्हणटा तसो तुमकां कळ्ळें आसतलें. हो स्पेशली घरा रिलेटेडूच व्हिडिओ आसा. बाकी आनी अशें आयच्या व्हिडिओन वेगळे अशें कितें शेअर करिना. सो चला तर आयचो व्हिडिओ हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडिओ आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय.